साध्या काळाचो 15वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 15व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपां आमकां सासणीक जिवी सोडूंक आमी कितें करूंक जाय म्हळ्यार सवालाक जबाब सोदूंक आपोवणें दिता. क्रिस्ती दोतोन आमच्या जिविताच्या उद्देशाचें स्पश्टता दिता. देवान आमकां हर एकल्याक सासणीक जिविता पासून रचला, पूण हे सासणीक जिवीत जोडूंक आमचे प्रयत्न जारी आसूंक आसा. सबार फावटी आमी देवाच्या ताळ्याक केप्पें आनी ताच्या उल्याक मोने जाता. ह्या वरवीं आमच्या जिणेंत घुसपा गोंदळ उपजोवन आमी सवाल विचारूंक पुरो. सोम्या सासणीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करी जाय? ह्या आमच्या सवालाक जेजूची स्पश्ट जबाब तुजें कितें आसा तें वीख. उपदेश करण्यान जिये हाचो अर्थ. धर्म आमी पाळटाव, नियमां आमी पाळटाव, पूण हेरांतय देवाक पळोवंक वा तांच्या गरजांत पावूंक आमी शेळेपण दाखयता. तर बऱ्या जिणे वरवीं देवाक मेस्वात असलें जिवीत जिवंक ह्या संभ्रमान करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप मनशाच्या चळवळेक कितें गरजेचें म्हणलें आमकां कळयता. देवान मनशाक स्वातंत्र्य दिलां, जाल्यारय मनशान नाश जावचें देव आशेना. मनशाची चळवळ देवाच्या येवजनाचो शेवट. तर मनशाक सासणाचें जिवीत सोडूंक कितें गरजेचें म्हूण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जेजूच्या अस्तित्वाचें स्पश्टीकरण आमकां दिता. जेजूच्या उतराक सरी जावन देवान सगळें अस्तित्व काडलें, जाल्यारय मनशाक सोडोवच्या पासत जेजू आपणाकच खालतो करता आनी मरण आपणायता. तर आमकां सासणीक जिविताच्या वाटेक आकर्शीत करच्या जेजूचेर आमची नदर खंचोवन जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवंत लूक एका ग्रेस्त तरणाट्याचें निदर्शन आमच्या मुखार दवरता, जो देव धर्मांत वाडून धर्माच्या वडिलांन शिकयल्या प्रमाणें सगळें तो पाळता, पूण गरजेचें करूंक तो विसरता. तर सासणीक जिवीत सोडूंक आमकां कितें गरजेचें म्हूण उगडापी करची सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेक आनी सर तिच्या वडिलांक तांच्या समर्पीत जिणेंत तिरासण लाभय. सासणीक जिविताचे इशारे तांकां कर. सर भावार्थ्यांक सासणीक जिविताची खात्री दिशे तांकां उर्बेस्त कर. सुवार्ता प्रसारेच्या वावरांत तांचेर येवच्या सर आडखळ्यांचेर जैत व्हरूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासून. मोगाळ बापा, आमच्या भारत देशाच्या आनी संवसाराच्या सर देशाच्या राजकारभाऱ्यांक तांच्या वावरांत तांकां प्रमाणीत कर. जागतीक मट्टार शांती, समाधान, सुदारण आनी दुबळ्यांचें बरेपण करूंक योजना मांडून हाडूंक तांकां उर्बेस्त कर. तांच्या सेवेच्या मनोभावा वरवीं संवसार उदरगतीच्या मेटांनी चलूं दी म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्त आनी विविध वायट व्यसनांक वळख जाल्ल्यां पासून. दयाळा बापा, पिडेस्तांक बरी भलायकी आनी विविध वायट व्यसनांक वळख जाल्ल्यांक तांच्या बंदडेंतावन सुटका लाभय. मनशा जिवाचें महत्व आनी गौरव समजून जिवीत सर्गी बरोवच्यान जिवंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, सर क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती कुटुंबाच्या भाव भयणींच्या कुटुंबा जिणेंत घोव बायले मदें मोग आनी बोगसणाय थीर कर. भाग्यवंत कुटुंबाची मौल्यां तांच्या कुटुंबांनी जिवाळ दवर. तांकां जल्मल्ल्या भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडूंक आनी बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून. विस्वासी बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या सर्वांक सासणीक जिविताच्या अत्रेगान भर. आमचें क्रिस्ती जिवीत फळां बरीत कर. पेल्या सेवेंत आमचें जिवीत सारूंक आमकां सुटसुडीत कर म्हूण मागता.